कारण देशात अजूनपर्यंत म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक 72% गेल्या, पण आमच्या लोकांनी जर ती 75 केली जाल्यार ती हायेस्ट वोटींग जातलें. हायेस्ट वोटींग जाल्या उपरांत सुद्दां म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय आपलो टार्गेट, दोनूय सीट जिखपाचो टार्गेट जो आसा तो अचीव करतले. आमी साऊथ गोवाचो ट्रेंड सतत पळयता, बीजेपीक दोनदांच जिखपाक शक्य जाला आनी साऊथ गोवाचो ट्रेंड असो आसता की काँग्रेस जे मतां काडटा ती साश्टी तालुक्यांत एक 40,000 45,000 अशी लीड घेता आनी ताजो कितें प्रभाव तरी सुद्दां साश्टी ती फावटी वोटींग भारतीय जनता पार्टीकूय जातले ताका म्हणटा तशी 40,000 50,000 लीड ही मेळची ना, हो खात्री आसा. कितें करून तेंची लीड ही साश्टींतली कमी उरतली आणि विशेष करून सांगे आसतले, परत सावर्डे, केपें, काणकोण, कुडचड्या ह्या मतदारसंघांनी इन्क्लुडींग द मडगांव ह्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीक बरी लीड मेळटली. फोंडांतल्या आमकां तालुक्यान बरी लीड मेळटा, मार्मोगांवान लीड मेळटा. ही सगळी लीड जी आसा पळय ताका जरी तेंच्यांनी थोडी 300,000 लीड काडली सुद्दां जाल्यार आमी ओवरकम करपाक शकतले आणि साऊथ गोवाचो सीट सेफ म्हणजे बऱ्या मार्जिनान आमी जिखपाकूय शकतले.